भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक भोंवपाक आवडटा न्ही? हय, म्हाकाय खूब आवडटा. आमी सांजची सदांच कितें करतात? उठल्या बरोबर न्हिदून खेळपाक वयतात आमच्या मित्र मैत्रिणी बरोबर जावं आमच्या भाव भयणां बरोबर खेळपाक वयतात. ग्रावंडाचेर खेळटात नाजाल्यार घराच्या फुडल्यान आंगण आसा जाल्यार थंय खेळटात. केन्ना केन्ना आमी मम्मी पप्पा बरोबर भोंवपाकूय वयतात. तुमकां सगळ्यांक पिकनिकेक वचपाक आवडटा न्ही? कित्याक आमकां थंय खूब मजा येता. आमी स्कुलाची पिकनीक वयता तेन्ना आमी कितें करता? मित्र मैत्रिणी बरोबर मज्जा करतात आनी खूब खेळटात, खूब गजाली करतात. असोच आयज आमी एक पाठ शिकतलीं. त्या पाठांत भुरगीं सगळीं एकठांय जावन तीं आपल्या भाटान गेल्यात, पर्सान गेल्यात आनी तांच्या भाटांत झर आसा. आतां झर म्हटलें काय तुमकांय तुमच्या मनान एक उत्सुकता येयली आसतली न्ही? झर म्हणल्यार तितूंतल्यान उदक व्हांवता आनी ज्या उदकान खेळपाक खूब आवडटा. तर पळोवया आमी हीं भुरगीं तांच्या पर्सान वचून कितें कितें पळयतात आनी कितली मजा करतात ती. तो पाठ शिकच्या पयलीं आमी पाठ पयलीं वाचून घेवया आनी तातूंत येयल्ल्या उतरांचो अर्थ जाणून घेवया. चला तर आतां आमी पयलीं पाठ वाचपाक सुरवात करया. पाठ 8. झर झर. इपन इपन. झर झर. पळय पळय. अनस अनस. पळय पळय. पणस पणस. पळय पळय. एक एक. धर धर. पवन पवन. उदक उदक. भर भर. झर झर. अनस अनस. पणस पणस. एक एक. उदक उदक. भर भर. झ आतां परत एकदां हो पाठ वाचुया. पाठ 8. झर. इपन झर पळय. अनस पळय. पणस पळय. एक धर. पवन उदक भर. झर अनस पणस एक उदक भर. झ आतां ह्या पाठांत पळयात. इपन झर पळय. अनस पळय. आतां ह्या दोन वाक्यांचो आमी अर्थ पळोवया. आतां झर म्हळ्यार कितें? झर म्हळ्यार व्हांवतें उदक. एका जमनींतल्या जाग्यांतल्यान जावं दोंगरांतल्यान उदक व्हांवता. हें पळयात जें भाट आसा, कुळागर आसा तातूंत उदक जमलेलें आसता. कुळागर म्हळ्यार वेगवेगळीं फळांचीं झाडां आसलेली जागा. आतां हो पळयात झरो व्हांवता. आतां ते इपनाक कितें सांगतात? झरो पळय म्हणून. अनस पळय. अनस म्हळ्यार पायनएपल. हें खावपाचें एक फळ. भायल्यान काटेरी आसता आनी भितरल्यान खावपाक गोड आनी आंबट अशी त्या फळाची रूच आसता. ताका अनस. पणस पळय एक धर. पणस हें सुद्दां एक खावपाचें फळ जें खूब मोटें आसता आनी ताच्या भितर गरे आसतात. ते गरे खूब गोड लागतात आनी त्या गऱ्याची भिकणां ताच्यो बियो आमी उकडून वा रोसांत घालून खातात. हें फळ भायरसून काटेरी आसता पण भितर खूब गोड आसता. पवन उदक भर. उदक भर म्हळ्यार त्या पोरसांत जी झर आसा ताचें
उदक ताका भर म्हणून सांगता. उदक भर हाचो अर्थ म्हळ्यार आयदनान एका बकेटान वा मटकेन त्या झरयेचें उदक घालप, ह्याचो अर्थ उदक भरप. तर भुरग्यांनो, तुमकां सगळ्यांक झर ह्या पाठाचो अर्थ कळ्ळो आसतलो आनी तातूंत येयल्ल्या उतरांचो अर्थय तुमकां समजला आसतलो. तर हो पाठ आतां पुराय तरेन तुमी वाचात. धन्यवाद. देव बरें करूं.